सांत क्रिसोस्तोमाचो बापूय लातीन उलोवचो एकलो अन्यविश्वासी आनी मिलिटरी अधिकारी आनी ताची आवय ग्रीक भास उलोवची। 308 याजक जाल्लो जुआंव आपल्या बिस्पाचे दोळे, कान आनी हात जावन आसलो। चड आनी चड प्रबंध आनी पुस्तकां ताणें बरयलीं। सर्वाचकी वर्ते ताचे दिर्वे जावन आसले। ताच्या प्रसंगात गुंडायेची आत्मीक चिंता, हाचे वरवीं उदेंतीत ताचो प्रभाव बरोच पडलो। ताका ग्रीक भाशेंत क्रिसोस्तोम म्हणजे भांगराच्या तोंडाचो म्हणलें नांव आयलें। तो मिसाचें पयस बलिदान बडयतना सर्गींचे भगवंतस देंवन येवन मिसाक कुमोग करचे भाग देवान ताका लाभयले। सप्टेंबर 14 तो मरण पावलो। ताका प्रसंगदाराचो पात्रोन म्हूण मान दितात।